पैसे दिवपाचे आसा साखळ कराचे सदां फोन करता पयलीं काडल्या तरी इतके लागत नासलें आमकां इतलीं वर्सां जालीं आतां इतक्या वर्सांनी इतकें केलें कित्याक हें अचानक जालें हें घडलें सगळें म्हाका कळूंक ना सकाळीं उजवाडलें तेन्ना कळ्ळें म्हाका सांगू ना पयलीं ना सांगूंक आमकां पयलीं घर बांदलें झोपडींत वर्सां काडली न्ही घर बांदलें भुरग्यांक घेवन रावपाक साठी बांदलें बी घर आतां खंय रावतलें ते एका खूब वर्सां जालीं घर बांदलें जालीं 10-15 वर्सां आनी पयलीं झोपडी हाडली आमची उत्पन्न केली पयलीं उत्पन्न माड झाड सगळं तोंडात पडपाक गेलें आनी काडलें दुस्मान लागलें हे वाटे सगळें म्हाका कित्याक मी कोणाचें कितें केलां बाबा वायट कोणाचें करूंक ना गरमेचेच म्हाजे दिवस वयता ते परमेश्वरा कडेन बरें वागलें आनी म्हाजें वायट कित्याक केलें अशें हांव खंय वयतलें भुरग्यांक घेवंक या आतां ज्या सरकारान हांगा सांगिल्ली हांगासर धंदे बंदावचेर कारवाई केल्ली आसा ती एक कारवाई अशें म्हणटा हांव कित्याक ही लोकां जवळ जवळ 50-60 वर्सां पासून ही जी बायल आसा जी जाणटेली जी आसा तिजो बापूय फ्रिडम फायटर भारत स्वतंत्र आनी गोवा स्वतंत्र करपाक फ्रिडम फायटर ते आतां आमचे मदीं ना सो तेजे चेडूं ते म्हणजे किती ओल्ड फॅमिली आसतली ती पळया तुमी आनी त्या प्रमाणे आतां तेंच्यांनी गेली कितलीं वर्सां पासून हांगा रावता आनी आतां परिस्थिती प्रमाणे तेंच्यांनी खंय तरी आपले बरे पैकी घर उबें केल्लें आनी तेचे नंतर मागीर आतां ही WRDची प्रॉपर्टी म्हणून गेल्या वर्सा पासून हे सुरू जाला आनी गेल्या वर्सा ते WRDची प्रॉपर्टी म्हणून जेन्ना तेंच्या नोटीस येयल्ले त्या आदाराचेर आमी तात्काळ CMची भेट कुटुंबाक घेवन हांव घेतलेली आनी CMाक सांगलें असो असो विशय आसा तेन्ना तांकां इतले वर्सां पासून रावता आनी ही WRDची प्रॉपर्टी तेंचो खंय तरी विचार जावचो आनी तेंची खंय तरी वेवस्था सरकारान करची म्हणून आनी हेचेर लक्ष मातशें घालचें त्या प्रमाणे तेची कॉपी WRD मिनिस्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर हांकां सगळें दिल्ली आनी तेची कागाळ बी सगळें दिल्ली आसा आनी आयज हो म्हाका दिसता अशें धनगर समाजाच्या ह्या हितूर आज हो काळो दीस आसा आनी हांव ह्या घटनेचो निशेध करता त्याच बरोबर आयज हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां हे फॅमिलीन जे आयज उक्त्यार काडून उडयल्या ते फॅमिली वचपाचें खंय तेंची वेवस्था सरकारान केल्या काय कितें म्हणजे हांगा धनगर समाजाक जगपाचो अधिकार आसा काय ना आमी ह्या गोंयचे आमी ह्या कम्युनिटी आसा आमी आदिवासी आसा ताका आमकां मान्यता मेळोंक ना असो तो आमी मान्यता मेळटली आमकां परंतु आयज ह्या लोकांनी खंय वयचें समजलें सो तेचें उत्तर सरकारान दिवचें त्याच बरोबर WRDची ही जवळ जवळ येदें व्हडलें घर बांदून उबें जायसर कुटुंब जायसर WRDचे डिपार्टमेंट खंय गेल्ले त्या वेळाचेर सुरवातीक जर तेंच्यांनी कोणी तेंचे फील्ड ऑफिसर आसता तेंचे ऑफिसर आसता तेंचे सर्वेयर आसता तेंच्यांनी जर बंधन घातलेलें जावं आसा तर जातलें आतां ही उत्पन्न पळयात एग्रीकल्चर पळयात हांगा कितें कॉमर्शियल करपाक तिणी अडोवंक ना तिणी हांगा धंदो करिना हांगा ती रावता ती कुटुंबा सगळं रावता आनी ही काजी हे बाय मारून सगळं उत्पन्न केलें हांगा इरिगेशन केलां सो सरकार एक प्रोत्साहन दिता एग्रीकल्चर करा इरिगेशन करा आनी आयज ह्या लोकांनी प्रॉपर्टी आपल्या घामान कल्टिवेट केल्या आनी ते आयज तेंच्या घराचेर बुलडोजर फेरयलो हेचे फुडल्यान हे आतां आमी कितें जरूर हेचेर WRDच्या मिनिस्टरांना उत्तर दिवचें पडटलें आनी तेंणी दिवचें ह्या लोकांची वेवस्था कितें केल्या ती CMान आमचें निवेदन स्विकारलेलें आनी तेणी सांगलेलें आपूण हेचेर लक्ष घालता पळयता अशें सांगलेलें कितें आमकां ते नंतर कांय हें करूंक ना तेजें पत्र मेळोंक ना तेंचे कडल्यान कॉपी येवंक ना हेका आनी WRDन बाबा फायनल नोटीस अशें कांय येवंक ना फक्त डेप्युटी कलेक्टराची ऑर्डर म्हणून तेंच्यांनी हाडली डेमोलिश ऑर्डर आयज तेजी ऑर्डर ही जाता म्हणून आनी एक्शन घेता म्हणून अशी ऑर्डर हाडली आनी कारवाय स्टार्ट केली हेच टायम दिवंक जाय न्हू आमी एज्युकेटेड करताले बसून उलयताले न्ही आमी विरोध करचे नासले इल्लिगल सपोज आसा WRDची प्रॉपर्टी आसा मानता आमी सरकारा कडेन बसता आसले त्या लोकांची कितें वेवस्था करुया म्हणटा आसले ते लोक खंयसून पाकिस्तानासून आनी ते खंयसून भायरसून देशांसून येवंक ना ते गोंयचे लोक आदिवासी लोक तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हेचेर अवश्य विचार करचो आनी त्याच बरोबर तेंची जबाबदारी कितें ती सांगची आनी आयज ती फॅमिली अशीच ह्या परिस्थितीन हांगा दवरतले तांकां ते थंयसरली परिस्थिती वतान रावनी ती 70-80 वर्सांची ती जाणटी आसा आनी ती जर कितें जावन ती दुयेंत मनीस ती सो ती जर कितें जाय तर ताका ती जर ती बरें वायट कितें जाय तर सरकार तिका जबाबदार आसतलो हें लक्षांत दवरचें आमी करना कारवाई तुमची जागा तुमी वेवस्था करा पूण त्या लोकांचो विचार करा न्ही आयज आदिवासी लोक धनगर समाज लोक वयतले खंय आनी ही धोको आयज सगळ्या लोकांक आसा म्हणून परतून सरकारा कडेन मागता आमी ही जाग्याचो प्रश्न सॉल्व करा म्हणून आयज आमी हांगा इतले वर्सां पासून रावतात प्रत्येक भागान तशीच वेवस्था रातोरात तुमी बॉर्डरी हाडटात दाखयतात आनी एक्शन घेतात आमच्या लोकांनी वचपाचें खंय हेचें उत्तर सरकारान दिवचें
बाकीचो कितें विशय आसा तो आमी जरूर आमच्या बाकीच्या आमची कोर कमिटी आसा आमची कमिटी आसा ते भितून आमी आमचे जनरल बॉडीन आमी डिस्कस करतले आनी फुडली हे करतले आमचे गोंयभर बाकीचे हे आसा ऑलरेडी आमी हो विशय हे केल्लो गंभीर घेतले आनी घेवचो पडटलो गंभीर आमकां आयज हांव आमच्या लोकांक आव्हान करता ह्या माध्यमांतल्यान आयज ही परिस्थिती ना आयज आमकां विचार करचो पडटलो आयज आमच्या हक्का खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें हेचो सारको लोकांनी विचार करूंक जायो आसा आमचे सगळे आसा राज्यकर्ते आसा सगळे आसा असो जर अन्याय जाता जाल्यार आमच्या लोकांनी पळोवपाचें कोणा कडेन आयज लोकांनी वचपाचें कोणा कडेन लोकांक हांव आव्हान करता आतां तरी आमी जागे जावया आयज तरी आमी तुमी संघटनेच्या फाटल्यान किंवा माध्यमाच्या फाटल्यान तुमी रावंक जाय आनी त्या प्रमाणे अपेक्षा व्यक्त करता आनी ह्या हितूर ह्या लढ्याक बाकीच्या लोकां कडेन आव्हान करता समाजाच्या लोकांनी तेंच्यांनी मातसो स्वयंसेवी संघटना आसा तेंच्यांनी हेचो परिस्थिती पळोवपाची आनी थरोवपाचें सरकाराक आमी विरोध करूंक नासलो आनी ना बी विरोध पूण सरकारान हेचो विचार करपाक जाय आसलो तें एक्शन घेवचे पयलीं आयज जवळ जवळ 7-8 लाखाचें घर आसा ते पाणी करून घर उबें केल्लें हांव खूब वर्सां जालीं रावता आवयगेर रावलेलें आवयगेर रावलें आतां ती 4 वर्सां जालीं म्हाका घर बांदून आवयगेरसून मागीर हांगा हांवें घर बांदलें तरी तेंच्यांनी कांयच कोणी विचारूना की फ्लॅटकारांनी आमकां कितें सांगलें तुमी बांदा म्हूण सांगलें वयल्यान आमकां तेंच्यांनी सपोर्ट दिलो घर बांदा म्हणून आनी आतां मागीर हेणी केस केली मागीर ते संजय म्हणून तेणी केस केली हांवें घर बांदलें तेन्नाच तेणी केस केली केस चालू आसा कोर्टान IMची वचत आसा फाल्यांची 15 तारीख चालू आसा फाल्यांच्या 15 तारखेक वचपाक जाय आई म्हटल्यार आमकां तेंच्यांनी कांयच सांगूं ना आनी राती 2 जाण पुलीस येयलेले म्हटल्यार तेंच्यांनी सुद्दां आमकां कांय सांगूं ना कधीच आमकां सांगूंक तुमी करा म्हूण सांगूंक तेंच्यांनी कांयच सांगूं ना आमचे घात मारलो न्ही तेंच्यांनी आमकां कशें बरें दिसतलें रेसना न्हू कितें बांद हांवें लोकांचें रीण फूल रीण दिवपाचें लोकांचें अजून हालीं गेल्या म्हयन्यान 10,000 रुपया दिला हांव एकटेच वाडटा गो मागीर सुरूप येता 3 भुरगीं म्हाजी कधी तुम्ही लोन काढून घर बांधलेले लोन काढून लोन काढलें दोनदा फारीक केलें लोन काढून प्लास्टर करपाक 30,000 रुपया लोन काढलें परत हांवें 40,000 काढले हे आता तुम्ही घर बांधले न्हू कितले पयशे बांधले टोटल 3 लाखा वयर वयता